दायजीवोल्ड टीव्हीचेर प्रसार जावच्या दोरेमिफा कार्याचे वीक्षण करच्या सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत सुस्वागत. शहर आनी वस्ती करच्या मनशांनी प्रकृतीची सोबाय साखीचे तर हळ्ळे कुशीन आपली पावलां गाडी जाय. आमच्या मंगळूरच्या मोडला कुशीन आमी गेल्या तर थंयसर आंगभोर फुलोवन वळच्यो न्हंयो जावन दित्यो नेत्रावती या फाल्गुनी त्या व्हडल्या व्हडल्या फाजी मध्ये वळोवन वेता आसतना आयकून सो तो बुळबुळ्यांचो आवाज कानाक दादोचकाय हाडटा. आनी त्या उदका मध्ये आसच्यो त्यो सुबीत संतोषान उडकाडां घालच्यो मासल्यो जावन दी ती किजाना या मडेंजी आमकां पळयतना दादोचकाय हाडटात. आनी सांगत आमी फुडें गेल्या तर शेताबाटांनी येता आसतना मेरेर दिसची ती सुबीत खाट फुलां आनी तोटा मदगात आमी येता आसतना त्या रुखार जडांनी दिसची ती अपुरबायची फळां जावन दी ती अणस पणस या पोपाय तोरां पेरां सांपेरां या जांबळां असली देखता आसतना आमच्या तोंडांत उदक येता. कसली एक संतोश. नितळ वारें थंयसर सेवंक मेळटा. ना सर थंयसर करंदाय ना हिराराय मेळटा आमकां मोतीक अपुरबायची दादोचकाय. आनी असल्या हळ्ळेन तावन सबार जण डेल्ले गेल्यात, जावं ते राजकीय क्षेत्रान जावं ते संगीत क्षेत्रान या इतर क्षेत्रान असले परजळले व्यक्ती सबार आमच्या समाजांत आसात. असल्या परिगतेंत कासरगोड लागसारच्या एका हळ्ळी म्हणजे बेळाच्या गांवांत तावन वाडोवन आपलें शिकाप जोडून सबार वाटो पांय वाटेनी सोलून करंट नासल्या वेळार चिमणेच्या उजवाडांनी आपलें शिकाप जोडून मंगळुरा येवन आपलें शिकाप जोडून आज संवसारभर नावाडलेली एक अपुरबायची गवपीण आज आमच्या ह्या दोरेमिफाच्या कार्याक आमच्या सांगात आसा. भोव अपुरबायची संतोषाची घडी. आज तिच्या वावरा निमती आज तिच्या सर खले निमती आज ती उंचायेक पावल्या. आनी तीच जावन आसा बेळाची कोगोळ बाय अनिता डिसोजा. तुका ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत. जूड तुकाय स्वागत. सर दायजीवर्ल्ड वीक्षकांक तशेंच सर कलाभिमानींक म्हजे हार्दिक प्रणाम. भोव संतोष बाय अनिता. आमच्या दोरेमिफा कार्याक तूं हांगासर आयलाय बारी संतोष आमकां भोगता. बाय अनिता सबार भाशेनी ते गायता आनी एक विशेष देणें देवान तिका दिलां. एक तालेंतवंत एक देणावंत गवपीण जावन सबार प्रशस्ती पुरस्कार तिका लाभल्यात. बाय अनिता विविध भाशेनी विविध रितीन गावंक शकता कित्याक देवान तिका एक दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. तिच्या ताळ्यान कोगळेचो आवाज आसा, स्वाद आसा, मधुराय आसा. कित्याक असल्या प्रतिभेन सबार प्रशस्ती पुरस्कार तिका लाभल्यात. हाची मोठवी झळक तुमच्या मुखार दवरूंक हांव खूब संतोष पावतां. 8 वर्साच्या प्रायर बाला कलोत्सव म्हणल्यार संगीत स्पर्धांत केरळा सरकारात तावन बाला तिलका प्रशस्ती तिका लाभल्या. आपल्या 10व्या क्लासीन शिकतना केरळा राज्य मट्टार आसा केल्ल्या सुगम संगीत स्पर्धांत पयलें स्थान तिका फावो जालां. 2010 इसवेंत बॅरी अकॅडमी तावन तुळुनाडा गान कोगिले बिरुद तिका लाभल्या. 2012 इसवेंत तुळू अकॅडमी तावन विश्व गडिनाड कोगिले बिरुद लाभल्या. सांगातच 2013 इसवेंत मानसोबान संस्थान आसा केल्ल्या ग्लोबल अवॉर्ड बेस्ट फिमेल सिंगर हातूंत तिका प्रशस्ती लाभल्या. देशांत तशें विदेशांत सबार मान आनी गौरव तिका फावो जाल्यात. देखून बाय अनिता हांगासर वीक्षण करच्या सक्कड लोकांच्या तर्फेन आनी सांगतच आमच्या दायजीवर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन तुका आमी परबीं पाठयता. देव बरें करूंक जूड. हांगासर आमच्या मदें एक धाकटुलो संवाद चलता. तुका एक पयलें सवाल आसा म्हजें. तुजें जन्म कासरगोडान जालें आनी ताजे नंतर तुमी बेळा कुशीन तुमचें सगळें कुटुंब आयलें. त्या वेळा तुमच्या कुटुंबाची परिस्थिती कशी आसली आमकां इल्ली माहिती दिवेत की. ॲक्च्युली म्हजो पप्पा ओरिजिनली कुळूर ताव न्हू, ताचें घर कुळूर. आमी मामी काजा जाल्या उपरांत तो कासरगोड आयलो. मागीर थंयच्यान आमी बेळा शिफ्ट जाल्या. थोड्या तेंपा उपरांत पापाची भलायकी तितली बरी नासली, तो देवादीन जालो. पूण मम्मीक एकल्याक आमकां त्या भुरग्यांक पोसचें तितलें सुलाभायचें नासलें. कित्याक म्हळ्यार पयलींच्या काळार शिकाप चड ना. ती एक 4th स्टँडर्ड शिकल्या गी म्हण दिसता म्हज्या प्रकार.
मालगडी ती तसो व्हडलो माम मागीर 6 जाणां भयणी तिच्या फाटल्यान तशें पुरो घरचें कारबार बरो तिणें पळयचें आसलें बारीक कश्टांनी आमकां तिणें व्हड केलें ते दळा मागीर तिणें चिंतलें ह्या भुरग्यांक शिकाप जायचें म्हणून ती गल्फाक गेली आमी आब आनी व्हडली माय सांगातात जियेल्या आनी म्हजी मावश्यो 6 जाणां मावश्यो माम मामी ओट थंय कश्टांनी जियेल्या थंय लायफ कितें गे म्हूण आमकां कळ्ळें मोग आमकां आवय आसल्यारय मोग आमकां तितलो मेळो ना आवयचो मोग आमकां मेळो ना पूण आबान तशेंच व्हडली मायन आवयचो बापायचो सगळ्यांचो मोग आमकां तांणी दिला त्या देखून तांकां प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा व्हडली माय ना देवादीन जाल्या परस पूण आब आसा आतां भलायकी मस्त बरी ना पूण ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तूं ते हडले तावन खोडयाळा घेवन हांगासर शिकाप जोडून आज एका उंचल्या शिखराक पावलें एक नावाडदी गवपिंड जालाय तुज्या त्या प्रायर तुका कोणी तरबेती दिल्ली आसा की खंयसर तुवें मूळ शिक्षण हें जोडलें ह्या विशीं हे म्हाका जोकूत म्हूण बघता कित्याक म्हळ्यार हांव येदोळ फामाद जावना ते तूं चिंताय वय ना एक्चुअली जूड म्युजीक म्हजे हॉबी म्हणून हांवें काण गेल्लें ल्हानता न्हू हांवें फेमस जायचें नांव जोडीचें म्हणून हांवें केदाळे चिंतू ना बिलकूल चिंतू ना पूण म्हाका संगीताचें भारी एक आसक्त ल्हानता हांवें पदां म्हणचें कोणें खंय पदां आयकल्यार तें हम करचें तें म्हाका पयलें तावन पिसाय चड ल्हान आसतना संगीताची जाणवाय म्हाका मेळो ना एक्चुअली ते म्युजीक क्लासांनी पुरो आसली पूण 20 रुपया दिवंक घरा मस्त कश्ट आसलें फीज दिवचे मस्त कश्ट आसलें त्या देखून म्हाका खंयच्याय की सर्वनातल्या भशेन घरा येयले फोर्स करताले कर नाका कित्याक म्हळ्यार फीज दिवचे म्हणल्या खातीर पयशे नातले ऑफकोर्स ते जाण हांव घालें करताली म्हूण सांगल्यार व्हिडिओ बांदताली म्हाका गोत्तू ना कितल्या जाणांक गोत्ता म्हूण पूण ऑफकोर्स म्हज्या फॅमिलीक गोत्त आसा हांव व्हिडिओ बांदताली मोडलां वळटाली मागीर मिरयो वळयताली मागीर कसर कवळिताली हें पुरो आमी काम करताल्या शेण काडटाल्या हडल्यान मात पळोवंक मेळटा हांगासर मेळना पूण खुशी म्हाका मुस्त जाणांनी सारलें आसा आतांय तुका जाडूंक येता गे म्हणून हांवें सांगलें तशें म्हळ्यार काल म्हणून थोडे फावटी हांवें जोक करचें आसा पूण लायफान मस्त शिकल्यां जोड तुज्या संगीत पयणांत तुका कोणी म्हणलें गॉड फादर म्हळ्यार तुका एक पोदोर म्हणटा आमी ह्या वेलविशर कोणी आसले की तुज्या संगीत शेतान म्हजें 10th जाल्ले तक्षण आमच्या इगर्जेक एक पाद्र्या बायलो तांचें नांव जावन आसा फादर हेनरी ते म्हणाले की कोण संगीत क्षेत्रांत हुशार आसात तांणी कोडयाळ आमचें कॉलेज स्टार्ट जाता संदेशा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स थंय म्युजिकाची तरबेती घेवं येता म्हणून त्या दळा आमच्या सिस्टरीन सांगलें हांगा थोडे सिंगर्स आसात तशें म्हाकाय एक खुशी जालें की हांव ही पळयतां कालें संगीत कालें म्हणून पळया म्हणून हांव आयलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते दळ सा कालें री कालें म्हाकाय गोतून नातलें पूण आतां म्हाका कळीत आसा संगीताचें इल्लें ज्ञान आसा चड ना इल्लेंपणी आसा तशें स्पेशली एक म्हजी कुटमादारां तशेंच फादर हेनरी म्हजो गॉड फादर म्हण थंय तावन हांव कोडयाळ म्हजें पयण हांवें स्टार्ट केलें 1996 खंडीत तूं त्या दाडा फादर आल्लो आतां ते बिशॉप जाल्यात मानेस्त मेल्विन पेरेसान आपल्या सेंटिमेंताळ उतरांनी विणलेलें सेंटिमेंताळ मोगाचें पोत आतां आमी आयकुया जळची वाट जळून वेता
भोव वापरपाचें पोत काळजाक लागचें जालें. दे बरें करूं. अनिता तूं एक क्लासिकल सिंगर वय मू, आनी ती पोदां गायतना तूं चड स्लर यूज करना. स्लर म्हळ्यार ते वेरिएशन आमी म्हणटा हें कित्याक? आनी सांगात ते एक 2-3 वेगवेगळ्या रितीन तुका गावन आमकां दाखयत की आमच्या विक्षकांक. हांगा क्लासिकल म्हणटाना आमी चड वेरिएशन घालची गरज ना. जूड फॉर एग्जाम्पल आतां ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾಕೋ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು हे एकदम फामाद पद सगळ्यांक कळीत आसा. आतां हांवें सांगचें जाल्यार आतां सोनू निगम ताका बिलकूल क्लासिकल गुत आसतालें, तशें म्हणून ताणें फिल्म सॉंग कितलें जाय तितलें सिंग करी. आतां कॅटेगरी आसा फॉर एग्जाम्पल फोक, पॅट्रिऑटीक, इमोशनल, डिवोशनल म्हणून आमी सगळीं मिक्स करूंक जायना. म्हाका टॅलंट आसा, हांव क्लासिकल सिंगर म्हणून आसले पुरो स्लस म्हाका घालूंक जायना. हांवें सोबीत दिसाचें जाल्यार एक डब्बो फुल्ल पावडर काली करूंक जायना. कितलें जाय तितलें हांवें मेकअप केल्यार सोबीत दिसता, नाजाल्यार मस्त ऑड दिसता. हें फॅक्ट. आतां आनी सोती हांव क्लासिकल टायपार सिंग करतां. ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾಕೋ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು. तुका खंयचें बरें रुसलें? म्हाका पयल्याच्यान बरें दिसलें. दुसरें आयकत आसतना इल्लेशें कालिंगी नाही हांवें दोनी बऱ्या रितीन सिंग केला, म्हणजे पिच सांबाळलें, ताळ समजले. पूण तूं सांगता फर्स्ट वन तुका बरें लागलें. हें जावन आसा संगीत. आमी खंयचें कितलें जाय तितलें घालीचें. आतां नुस्त्याक मीठ 1 किलो हाडला म्हणून 1 किलो मीठ घालूंक जायना. वय गी कळटा मागीर त्या देखून कितलें जाय तितलें घालीचें. तूं आतां मस्त भाशांनी गायताय वय मू, बासनातले सिंगर तशें म्हणूंक जायना, तें जावन दी. पूण नाही म्हळ्यार बासनातले सिंगर मस्त भाशा कळचें. वय हांव तूं आतां इतल्या भाशांनी गायताय म्हणटाय तर तुका कितल्यो भासो उलोवंक येतात? सडावत पुरा गांवची भास हांव उलयताय. म्हळ्यार एक 2-3 खंयचे भाशेचे सांगीत गी म्हाका. कशें तुजें जेवण जालें गी सारचें कशें एक तमिळान कशें? तमिळान गे वय जूड उंगळ सापडाच्या उंगळू कळमळे उंगळ म्हळ्यार तुमकां म्हणून इल्लें रेस्पेक्ट दिवचें. निंगळद म्हळ्यार इल्लें सारकें सिंग्युलर. उंगळद सापडाच्या. मागीर दुसऱ्या भाशेनी जाल्यार मल्याळम जाल्यार उणयच्यो. उण खायच्यो. ओके. तुळवाना सांडे. तुळू एक्चुअली हांव कोड्याळ आयल्या उपरांत शिकली, पयलें म्हाकाय गोतून नासलें. ती बेळान कोणी तुळू उलयनात गे? तुळू म्हण सांगल्यार तेंचे तुळू आंगाचे तुळू अशें ना. इवन कोंकणी जाल्यार मस्त डिफरन्स आसा, फरक आसा. तेंचे तुळू दुसरे. म्हाका हांगासर लायक. मागीर हिंदी इंग्लीश सगळ्यांक अर्ज जावचें. भोव बरें वापरपाचें. आनी ताचे उपरांत म्हाका एक हांवें चिंतचें, तो स्टुडियोन रेकॉर्डिंग जाता तें सुलाभ गे. हें आतां लायव्ह स्टेजीर आमी आतां हांवें खरी मस्त सबयल्यान संगीत संजानी तें जाल्यार तुमकां सलीस जाता. खंयचें सलीस तें? बरें सवाल हें. एक्चुअली लायव्ह सिंगींग मस्त टफ. कित्याक म्हळ्यार मुखार प्रेक्षक आसतात आनी आमी एक चूर मिस्टेक जालें जाल्यार सगळ्या लोकांक कळटा आनी आमकां करेक्ट करूंक जायना. बट स्टुडियो सिंगींग म्हण सांगल्यार आतां आमी सिंग करतना एक लायन आमची मिस्टेक जाली जाल्यार आमी ते पाटी करेक्ट करयत. मुखलें पद आसा आनी ताच्या याद कोळेंतलें ही म्हजी कांकणां, एक अपुरबायेचें उडतें पद. आतां आमी सगळां ताचे तोंड आयकुया.
मुझी कांकणा तुझेच खातीर ही मुझी पायजणा तुझेच पोळ्यार निसरून रायेच्या चेडवान समाज सगळी जाता विरार खबरांनी आसटून नदरेनी पिसटून मानता सोडून सोडता वाऱ्यार पूण म्हाका लाजला मामाची गरजला तुज्या वेंगेन हांव आंजावरी तुका सपावलें हांव कोळे रावलें ते दीस सांगून हांसोनाय म्हूण फाटीर हांव निरंतरी ही मुझी कांकणा तुझेच खातीर ही मुझी पायजणा तुझेच खातीर मुझी कांकणा तुझेच खातीर ही मुझी पायजणा तुझेच खातीर मिणमिणचे दोळे परमळचे खळे ओंडानी फुलचे उम्याचे झेले ह्या मुझ्या काळजाच्या ताळ्याचे हर एक मोगा बोले तुझेच 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 तुझे खातीर ही मुझी कांकणा तुझेच खातीर ही मुझी पायजणा तुझेच ही मुजी कांगडा वो अपर्बायने पावत गायलें आनी आमकां सगळ्यांक ददोशी केलें देव बरें करूं तुका तुवें इतल्या वर्सांत तुजो एक थाळो तो मेंटेन करन आयलाय हें कशें साद जालां तुका हे मस्त कश्टांचे सवाल कित्याक म्हूण सांगलें हांवें एक्चुली वॉयस मेंटेन करूं ना करूं न्हय म्हणून हांवें एक्चुली ते माथ्या काण घेवन हांव वॉयस कशें मेंटेन करचें कित्याक म्हळ्यार जुडावला हांवें सांगलें ल्हानपण आमी कश्टांनी वाडल्या वय आमकां कोणी बिसलरी उदक पिये म्हणून कोणी सांगलें ना वय आमी मातयेंत लोळोवन खंयचे तोडाचें उदक बांयचें उदक पायपाचें उदक आमी पियेल्लीं मनशां हांव ताळो पाड जाता म्हणून आमकां कोणेंय सांगलें ना आनी ऊन उदक म्हणी बिलकूल कोणें आमकां दिल्लें ना तशें आमी त्यात ल्हान प्रायर जावन आमची बॉडी ताकाच सेट जावन आसा खंयचेंय दिल्यारय आमकां चलता त्या देखून आजून पर्यंत हांवें तण उदक पियोवचें हांव कोल्ड उदक पियेतां मागीर म्हाका हांव इल्लें फुड्डी म्हळ्यार खावचें इल्लें चड हांवें ते स्पेशली ऑयली फूड हांव चड खाता सारकें आयस्क्रीमय खाता सारकें तशें म्हणून सगळे सिंगर्सांनी काही जे म्हणना म्हळ्यार तांचे डिपेंड्स ऑन देअर कॅपॅसिटी न्ही आजकाल थोडे जाण काकेलाडे ते आसात ते म्हाका सवाराक बळेल हांवें म्हजे बरी आसले अशे बारीक जाते आसात आतां म्हज्या पटापट सवालांक तुजी पटापट जाप बाबा ओके सारकें घे रॅपीड फायर म्हणटा आमी हे मस्त कश्टांचे कश्टांचें कांय ना एकच सिंगल आन्सर तुज्या मोगाचो या मोगाचो संगीतगार आशा भोसले आनी एस जानकी ड्रीम प्लेस ऑफकोर्स गोवा खाल्याक उराक मेळटा कितें तशें म्हणलें म्हाका मस्त लायक मोगाचें काण दुकरामास ये देवा आमच्या पोरबुंगेलांक सगळ्यांक दुकरामास जायत ओडना खंयच्या म्युझिक डायरेक्टरा सांगता तुका गावंक आशा आसा सर इळयराजा इळयराजा Yes. तमिळ Yes. म्युझिकल डायरेक्टर Why? ओके फेवरेट ड्रेस तुजो सारी सारी माय फेवरेट ड्रेस होय आज घालून तायलाय तू होय, ओके मोगाची तुजी हॉबी हॉबी क्लिनिंग क्लिनिंग म्हळ्यार खंयचें झाडचें बसचें ऑफकोर्स वय झाडचे खंडे. बुसचे तेंत क्लिनिंग आसो आसो तुज्या लेकार अनिता कोण अनिता म्हळ्यार म्हज्या लेकार ताका मस्त राग येता राग येता मस्त हसता हां मस्त उलयता ओके मस्त खाता हां आनी मस्त न्हिदता
पण नासोन तशेंच कर आनीक मुखारी. फ्री टायम आसल्या वेळार कालें करताय. फ्री टायम आसल्या वेळार हांव मुवी पळयतां, जेवता आनी न्हिदता. तितल्यांत. ड्रीम कार. ड्रीम कार म्हणजे व्हाईट स्कॉर्पिओ. स्कॉर्पिओ. हय व्हाईट येद व्हडलीं कारां व्हडलीं आयलां तुजें कितें ड्रीम. ना ते खंयचे कार आयले रोडार येता पळय खंय उबोन वचना. ती कारां रोडार तो वयल्यान वचूंक जायना. सारकें तुवें म्हज्या फटाफट सवालांक फटाफट जाप दिलाय. बारी खुशी जाली म्हाका. आनी एक म्हाका एक तुजे विशीं हांवें आयकल्लें आसा. गेल्या त्या वर्सा माणसोबाणान आसा केल्लें सोद कार्य. तूं पयल्या रावंडार तूं भायर पडलें गे. कशें तें भायर पडलें? वय ते एक बारी जोक म्हणून म्हाका बगलें. म्हळ्यार एक्चुअली सोदांत फर्स्ट रावंडार म्हळ्यार आमकां तेगांक सिलेक्ट केलें जड्जसांक. वय जड्जस हांव जड्ज जावन गेल्लें. सारकें. आनी सेकंड रावंडाक जाताना दुसऱ्या जड्जसांक ताणें आपयलें. पूण लोकांनी चिंतलें काले म्हाका गोत्तू ना. म्हाका मुसळांनी कॉल करून आयला आनिता तूं इतलें बरें सिंगर, तूं फर्स्ट रावंडांत आउट जाला गी म्हणून. हें म्हाका रियली मस्त जोकूच म्हूण जालें. खंडीत भोव बरें. तशें फर्स्ट रावंडांत आउट जाल्लें सिंगर म्हणून. तूं लता की सुनेरे यादे सूर संगम असली सबार संगीतकारी तुवें सादर केल्या. ही खंयच्या एका हंताक पावल्यान कशें हें पुरो तुका साध्य जालें? सगळें साध्य जावचें प्रॅक्टीस आसल्यार मात जाता. आनी डेडिकेशन. सकाळीं उठून हांव पयलें प्रॅक्टीस करतालें. 5:30 उठून हांव म्युजीक प्रॅक्टीस करतालीं. पूण ताचो फळ आतां हांव इल्लें बगतें आसा. आय एम नॉट टेलिंग हांव आतां परफेक्ट सिंगर म्हणून हांव सांगिना. बट खाली प्रॅक्टीस आनी डेडिकेशन जाय. आनी आमी करचें कामांत आमकां आसक्त जाय. त्या दाळा मात्र हें पुरो करूंक साध्य जाता. संपूर्ण समर्पण आमी म्हणटा. संपूर्ण समर्पण. खंडीत. मोगाच्या वीक्षकांनो, मोकलें पद आसा आनी ताच्या कलर्स कोळेंतलें मौनवे. ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳೆಯನೇ ಮೌನವೇ ನಿನಗಿದು ತರವೇ ಮೌನವೇ ನನ್ನ ರಸಿಕನೇ ಮೌನವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿಲನದ ಸವಿ ನೆನಪು ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆ ಈ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿದೆ ವಿರಹ ಗೀತೆಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಮಾತಿದೆ ಮೌನವೇ ಹಾಡಿದೆ ಮೌನವೇ ಮೌನವೇ ಬಾನಿನ ಚಂದ್ರಗೆ ಮೋಡದ ಛಾಯೆ ನನ್ನಿನಿಯನ ಮೊಗದಿ ಮೌನದ ನೋವೇ ಬಾನಿನ ಚಂದ್ರಗೆ ಮೋಡದ ಛಾಯೆ ನನ್ನಿನಿಯನ ಮೊಗದಿ ಮೌನದ ನೋವೇ ನಾ ಹಾಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಮುತ್ತಿದೆ ನನ್ನೊಲವಿನ ಕವಿತೆಯ ಪಲ್ಲವಿಯಾದೆ ಬರೆದ ಪದ ಪುಂಜದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮುತ್ತಿದೆ ನನ್ನೊಲವಿನ ಕವಿತೆಯ ಪಲ್ಲವಿಯಾದೆ ಮಧುಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರೇಮ ನೌಕೆಗೆ ಮನಮೌನ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಒಲವೇ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳೆಯನೇ ನಿನಗಿದು ತರವೇ ಮೌನವೇ ನನ್ನ ರಸಿಕನೇ ಮೌನವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿಲನದ ಸವಿ ನೆನಪು ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆ ಈ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿದ ನಿನ್ನ ಬಯಸಿದೆ ವಿರಹ ಗೀತೆಗೆ ಮೌನವೇ ಮೌನವೇ बाय अनिता भोव बरें जालें एकदम मौन अपुर्बाचें पोत तुजें उल्हास तुका थोड्या संगीत नायटांनी हांवें पळयलां तुजें सादरपण आनी थंयसर तूं क्लासिकल पदां जावं दी या उडती पदां जावं दी तुजें तें भरती ताजेर तुजेर मिनत आसा हें तुका कशें साद जाता आता फॉर एक्झाम्पल एक सॅड सॉंग म्हणटाना ते थीम कण घेवन हांव त्या त्या काय म्हणून सिट्युएशनाक त्या सिच्युएशनाक हांव येता आता हॅपी म्हूण सांगतना हांव त्या सिच्युएशनाक येता हांव सगळें इनवॉल्व जाता आमी खंयच्याय एका सॉंगाक इनवॉल्व जाल्यार मात्र आमकां तें गायन करूंक साध्य आसा फॉर एक्झाम्पल मस्त फावटी स्टुडियोंत हांव रडली आसा सॅड सॉंग म्हाका सिंग करूंक जायनासतना कित्याक म्हळ्यार ती भोगणां म्हाका कंट्रोल करूंक जायना त्या मस्त फावटी सॉंग स्टॉप केल्लें आसा काळजां देतात ती खंडीत म्हळ्यार फील केल्यार मात्र रडोंक येता नाजाल्यार रडोंक येना सारकें सारकें नाजाल्यार मारल्यार हांव रडना अनिता तूं येदोळ वरेक कितल्या सिडींनी म्हळ्यार कोवळेंनी गायलाय तुवें सांगा तस संगीत संजांनी हांव चिंता म्हणजे प्रकार मोर देन 500 आल्बम्साक 500 9 लँग्वेजीस वय 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 भोव बरें ते एक म्हाका प्लस पॉयंट कित्याक म्हळ्यार पुरा बसांनी गांवचें एक टॅलंट आसलें देखून म्हाका मलयाळम मुस्लीम लोक ह्या पळयता तुळू लोक ह्या पळयता कन्नडा हिंदी मलयाळम अशें पुरा बसांनी हांव गावंक शकता त्या देखून मोर देन 500 आल्बम हांव चिंता नायट्स म्हाका उडास ना मोर दॅन 2000 वयर आसतले 2000 वय कित्याक म्हळ्यार हिंदी शो करता आमी कोंकणी ऑफकोर्स करता सारकें कन्नडा तुळू मलयाळम अशें तूं 2000 म्हणटाय आनी 90 जावना म्हणटाय ना तें तुजें व्हडपण मुख्य एक सवाल आसा तुका तूं भरतनाट्य करताय वैगी आनी शिकयताय आनी ताजे थोडे मुद्रे आसात ते अशें करून एक्ट करून बरें दाखयतात ते इल्लेशे आमकां सांगीत की आमच्या विक्षकांक भरतनाट्यम एक क्लासिकल डान्स हांव ते संदेशांत हांवें तातूंत डिग्री आपणायला पूण म्हाका मस्त लायक म्हाका सिंगिंगाक एक्चुअली भरतनाट्यम मस्त उपयोग जालो तातूंत क्लासिकल सॉंग्सांनी आसात आनी तातूंत मुद्रास आसात एक्चुअली हें कटका मुका म्हणटा ताका कटका मुका कटका मुका वय 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 सूची चंद्रकला हें पताकस ये त्रिपताका अर्ध पताकस कर्तरी मुखः मयूराक्यो अर्धचंद्रसचे अराळ अशें वेगवेगळे मुद्रे आसात वय ते संस्कृतांत आसात मुद्रे ओके अनिता हांवें आयकलां तुज्या संगीत क्लासींत मस्त जाण स्टुडंट्स आसात वय वय 30 स्टुडंट्स आसात तातूंत थोडी भुरगीं आसात थोडे डॉक्टर्स आसात वय आनी सांगात अशें एक ह्या जागा आसा म्हणून हांवें आयकलां हें सारकें गी वय वय खंडीत सारकें जोड आतां संगीताक एक देणें आसचें कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक सांगत हाडचें हांगा डॉक्टर्स आसात KG क्लासीत हांव न्हू 50 इयर्स म्हणसर हांगा एज बार ना म्युजिकाक त्या देखून म्हजें संगीत क्लास एक म्हाका एक ल्हान इगर्जे भशेन जाता एकदम क्वायट आनी काम प्लेस आनी सकड तराचे ताळे आमकां आयकूंक मेळटात KG हांव 50 इयर्स म्हणसर इवन ह्या जागी आसा म्हाका मस्त खुशी आसा हाच्या विशयान म्हाका मस्त खुशी आसा बट तांकां पळयत आसतना तुका खंय म्हणी भिरांत दिसली आसा की त्या विशीं खंडीत ना कित्याक म्हळ्यार इवन म्हज्या क्लासीक येताना आतां डॉक्टर जावं दी ह्या जाग जावन येताना तांणी तांचें प्रोफेशन भायर दवरून म्हज्या क्लासीक येतात तांणी केदाळाक दाखोवना की हांव डॉक्टर हां म्हाका अशें शिकयचें और हांव ह्या जग ना म्हज्या क्लासींत सगळी एकाच तरेन क्लासीक
तांणी गमन दितात इवन KGच्या भुरग्यांक सांगताय ह्या जाग बसता ऑर डॉक्टर्स बसतात म्हाका तशें बगूंक येना कित्याक म्हळ्यार पयल्यान तांणी म्हाका शिकोवचें एक देणें देवान दिलां त्या देखून म्हाका तशें टफ म्हणून येतोळ बगूना. आयल्यावर नो बसांनी गायलेली एक सीडी आसा कलर्स वय कलर्स सांगात वय आनी सांगातच याद म्हणली एक सीडी तुवें भायर काडली. वय वय आमच्या लोकांचो पाठिंबो कसो मेळ्ळो तुका ह्या सिडींत बरो मेळ्ळो की खुशी जाली की वय यादाक म्हाका बरो रेस्पॉन्स आयलो कित्याक म्हळ्यार हांवें लास्ट डिसेंबरान ते रिलीज केल्ली कलर्स हांवें परत अबुधाबींत रिलीज केल्ली येदोळ रेस्पॉन्स बरो आसा कित्याक म्हळ्यार हे कलर्स आल्बम सगळे सावथांत कोणें हें एक एक्सपेरिमेंट करूं ना हांवें फर्स्ट टायम करचें त्या देखून म्हाका मस्त खुशी आसा. म्हाका एक्चुअली ड्रीम आहलें एक 9 लँग्वेजीचें एक आल्बम काडीचें म्हणून म्हजें ड्रीम आज फुलफील जाला त्या देखून हांव आज मस्त खुश आसा. आनी तूं वेळाक चड म्हत्व दिताय म्हणटात तूं वेळार खंयच्या कार्याक आपयल्यार वेळार आसताय खंय वेळ म्हाका एक्चुअली मस्त प्रमुख पात्र दिला म्हज्या लायफांत. हांव हें शिकली संदेशा म्हजें कॉलेज संदेशा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स थंय हांव शिकलें आमकां 1 मिनट लेट जाल्यार आमकां पनिशमेंट त्या देखून त्या दिसांतल्यान आतां ऑलमोस्ट 19 इयर्स जालीं आतां एक दीस हांव खंय लेट गेल्ली म्हणून म्हज्या हिस्ट्रींत ना मे बी कोणें म्हाका आपोवन व्हेल्यार मे बी हांव लेट जावंक पुरो बट हांव पर्सनली खंय येताना हांव येदोळी लेट जावना आनी की मुखार हांव लेट जावंक वचोंक अपेक्षिना. याद कोळेंतलें संद्रार तुजी एक आपुरबायचें सेंटिमेंटाळ पद आमी सगळां ची दिवन आयकुया. संद्रार तुजी भांगरा सावळी कित्याक मोडार तुजे घामा पावळे कित्याक वाऱ्यार तूं चरे थिरार तूं सरे चाराय कुशीन चारो तुजो मोगा संद्रार तुजी भांगरा सावळी कित्याक मोडार तुजे घामा पावळे कित्याक धांपल्यार दोळे तूं येताय आरावन ओडू वेंग दिताय धांपल्यार दोळे तूं येताय आरावन ओडू वेंग दिताय ती वेंग म्हाका गोडशी याद दिता ती याद म्हाका तुजो मोग दिता तो मोग म्हाका जीव नवो दिता. संद्रार तुजी भांगरा सावळी कित्याक मोडार तुजे घामा पावळे कित्याक
तुझो स्पर्श दिता हे जगलाणे तुझी ऊब दिता ती ऊब म्हाका जीवलो दिता संदरार तुझी भांगरा सावळी कित्या ओडार तुझी आमा पावळे कित्या अनिता हें पद आयकून आमकां सगळ्यांक तुवें दादोशी केले. अनिता तुका कोंकणी जावन दी या तुळू या कन्नडा फिल्मान तुका गावंक येदोळू अवकाश मेळ्ळा की तुका? हांवें एक्चुली कोंकणी फिल्मान गायलें पाद्री फिल्म तशेंच एक टेलिफिल्माक गायला तुळू टेलिफिल्म वय 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 ओके. कन्नडा फिल्मांत हांवें येदोळ गावना कोरसांनी गायला पूण म्हाका आशा आसा गावंक पूण म्हाका गॉडफादर ना आनी फॉर एग्जाम्पल म्हजे कडेन पयशे येनात. म्हाका नीज जावन एक बऱ्या फिल्माक तांणी जावन आपयल्यार खंडीत हांव येता. निमाणे सवाल संगीत म्हळ्यार कितें? म्हजे प्रकार संगीत म्हळ्यार मधुर आवाज आनी आमच्या काळजांत आली भोगणां थोडे फावटी आमकां डायरेक्ट सांगूंक जायनात. वय ते आमी एका कवना मुखांतर ताका एक ट्यून घालून आमी ते अर्थ काणयेचे भशेन आमी लोकांक सांगचें तें जावन आसा म्हजे प्रकार संगीत. दायजीवर्ल्डाच्या तर्फेन तुका आमी सर बरें मागता बरें आशेता आनी बरी भलायकी आनी तुका आशिल्लें सर देव तुका फाव करून दी म्हण आमी आशेता. देव बरें करून जोड. आज हांव विक्षकांक एक सांगूंक अपेक्षिता कितें म्हळ्यार संगीत जावन आसा मोग. आमी सगळीं संगीतकारां तशेंच सगळो संवसारांत लोक आसा आमी सगळे मोगान जियेवया. संगीतात हांव आमचें जीवन जावं दी आनी संगीत आमचें अंत्य जावं दी. सोमेस्तांक प्रणाम. कोंकणी गाणी टेक पाय पडच्यान पण आमी हुशार मंगळू सॉरी विक्षकांक हांव सांगूंक जोश येरुंडी ही म्हजी खांगणा गणगणा या देव बरें करूं अनिता.